ये 8. वंदन वंदन सुरखींच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताच्या स्फुता, वंदन 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 पवित्र ज्ञान, वंदन वंदन सस्नाच्या सस्ना. देवा कामच्या आज भजन आम्ही करूया, सगळ्या काळजाची स्तुती करूया. ताळे आज उभारूया, गीता आम्ही गाऊया, देवा कामच्या वंदीया. वंदन 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 सर्कीच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताच्या एकल्या स्फुता. वंदन 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 पवित्र ज्ञान, वंदन वंदन सस्नाच्या सस्ना. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आयच्या दिसाच्या मिसाचे इरादे हे बरे आसात. एरगामे स्थिता फेलिक्स डिसोजा, तशेंच इराद्या खातीर मी स्थिता अविन कॅस्टलिनो आनी कुठाम, आनी तशेंच जसिंता कुटिन्ना हिच्या आत्म्याक मी स्थितात. जॉन कुटिन्ना आनी कुटाम पुत्तूर. आमकां आज दनपरांचें जेवण स्पॉन्सर केलां. जसिंता कुटिन्ना हिच्या उडासाक जॉन कुटिन्ना आनी कुटाम पुत्तूर. जसिंता कुटिन्नाच्या आत्म्या पासून आमी मागता आसतना प्रत्येक तरान जॉन कुटिन्ना आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबा पासून आमी मागया. सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सम्य क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावा बहिणीनो, आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन आसा आनी क्रिस्ताच्या वाटेन आमी समकोंक जाय. केदळ आमी क्रिस्ताच्या वाटेन आमी समकता, तो आमी खरे क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाता. हाच्या वांजलांत थंयसर आमकां कळटा कशें जेजू विरोध फरिजवानी थंयसर एका रितीची पितुरी थंयसर मांडली आनी जेजू देवसराच्या नांवान देवसर सोडयता म्हणून थंयसर सांगता आसतना जेजू थंयसर तांकां उदाहरण दिवन कशें एक राज ताच्याच राजा विरोध झुजल्यार कितें वांटे फांटे जाता म्हणूनय थंयसर स्पश्ट करता. आज आमी क्रिस्ताची पाटलावदारी जावन आसा आनी प्रत्येक तरान क्रिस्ताच्या वाटेन क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय. तर ही कृपा प्रत्येक तरान आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांनुसरून सांगता. मनान चिंतून अनुसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संखार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकूत
सोमिया काकुत्य सोमिया काकुत्य प्रार्थूया. सर्वोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, तू अगणित मोवळायचो बाप, तुझ्या लागी मागतेले तांगा फौजले प्रासड आणि तानी आशेले प्रासड तून दिताय. तुझे काकुळतीन सर्व आमची पातकां बगोस आणि जे आम्ही मागोंक फुडें सरनाव तेतून तुझ्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जोएल प्रवदेच्या पुस्तकांतले वचप. याजकानो गुणी वस्त्राने सोन विलाप करा, वेदीच्या सेवकानो रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आणि गुणी वस्त्राने सोन रात सरा. कित्याक अनबली आणि पिवनाटपणा सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान. उपास परगट करा, एकदाबाजीक समत आपया. मालगड्यांक आणि देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आणि सर्वेस्पराक उलो मारा, हाय कसलो दीस हो. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर पदवीधरातावन नासाचो दीस कसो तो येता. सियोनान तुतुरी वजया, म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वजया. देशांतली सगळीं निवास्यांक कांपूंक, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळोखाचो आणि अंकाराचो दीस तो, कुपांचो आणि दाट काळोखाचो. पर्वतांचेर फांते विस्तारता तशे एक व्हड आणि बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्साचे सैन आदी केदींच आसले ना, पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींच आसचे ना. देवाचे उतर हे. श्लोक. सर्वस्पर न्यायनीतीन संसाराचे पालन करतलो. न्यायनीतीन संसाराचे पालन करतलो. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. सर तुजी विचित्र कामां वर्णिता. तुजे उद्देशी हांव संतोसता उल्हासता. तुज्या नांवाची स्तुती गायता म्हावनात देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनीतीन संसाराचे पालन करतलो. राष्ट्राक दमकून कोट्याक तू नाश करताय. तांचे नाव चरित्यांतले आलवून सोडताय. तांणीच कोंडलेल्या फोंडान हेर जातीची राष्ट्रां पडल्यात. आपणेच मांडलेल्या पासान तांचे पांय सांपडल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनीतीन संसाराचे पालन करतलो. सर्वेस्पर सदांकाळ राज करता. मुनसुबेक म्हूण आपले नितियासन ताणें मांडला. न्यायनीतीन हो संसार तो सोलून व्हरता. पक्षपात करिनासता परजाचे तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनीतीन संसाराचे पालन करतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. आतां ह्या संसाराच्या आधिपतीक लटून भायर घालतले आणि म्हाका धरणीरतावन ऊस उबरलेल्या तेदना सर मनशाक म्हजे थंय हांव ओडतालो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू एक मोनो देऊन सार सोडयतलो तेदना तांचे मदले थोडे म्हणाले,
देवसराच्या मुखी बेलजेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीत जावन एक खुणाकर दाखय जय म्हणटले. पूण जेजू तांचे चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरानय दसवाट जायनासतना उराना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपराटतीत जाल्यार ताचें राज उरचें कशें. हांव बेलजेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें ताणेंच तुमकां अपराधी म्हूण काडिल्लें बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावा विनय देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढाय कोसून ताका चलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळिल्ली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगता आपूण जायना तो निजाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागलो देवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्या म्हज्या घराच फाटीं वेता म्हणटा. अशें फाटीं येतच तें घर जाण नितळ दवरलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा भितर आपणा परस चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास पास्ट जाता. देवाचें अवतार है वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इसोपाच्यो काणयो तुमी आयकल्यात आसतल्यो. आनी ह्या इसोपाच्या काणये पैकी एक काणी अशी आसा. हांवें ती वाचली तुमच्या मुखार दवरता आनी थंयसर आमकां त्या काणये मुखार कळटा कशें एक सांगातपण वांटें जाता गी म्हणून. एक रान आसलें आनी त्या रानांत साबार तरांच्यो मनजाती आसल्यो आनी प्रत्येक तरान सिंह आनी ते 3 म्हशी आसल्यो. आनी ह्यो म्हशी कितें तिनी सांगाता आसतल्यो दश्टपुश्ट जावन आसल्यो. आनी एक सोरोंक तांकां बरो एक तनासो जागो आसलो. ह्यो 3 म्हशी सांगाता येतल्यो, खंयच सोडून दिनातल्यो आनी वचून तोंड सोरोवन फाटीं येतल्यो. हें सिंह पळयता. सिंह पळयता ह्यो दश्टपुश्ट म्हशी आसात आनी जर हांव ह्या म्हशींक धरता तोवर म्हाका बरें मांस मेळटलें म्हणलें चिंता त्या सिंहाक मेळटा. पूण केदाळा पळयल्यारय ह्यो म्हशी केदाळाय सांगात वेतात तितलें सुलाभ ना. तेगा जाणा एकवटान आसल्यार तितलें सुलाभ जावन तांकां धरूंक साध्य ना म्हणून चिंता. आनी एक आलोचन करता, हांवें ह्या तेगाय म्हशींक हांवें वांटे करी जाय. तांचे भितर कितें पुनी सांगून
तांणी सांगाता येनातले बरी करी जाय म्हणली एक फितुरी करता आनी उपरांत दुसऱ्या मनजा तें करना तांच्या भितरच फूट येवंक तांच्या भितरच मनास्ताप उपजोवंक कितें करता की म्हळ्यार एकाक एकल्याक आनी एकल्याच्या वयर बांदतात म्हणजे आनी एकल्याच्या विरोध सांगतात आनी अशें उरल्यो मनजाती त्या मोशीचेर वेतात आनी एकल्याच्या विशयांत घडपांक कर्ण सांगतात आनी ह्यो मोशी फाती येतात. हो ताणें म्हज्या खास मित्रान अशें सांगलें गी तो म्हजे विशयांत अशें सांगता गी म्हणलें चिंतप तांचें तें येता आनी थंयसर वांटे जातात आनी वांटे जाल्या उपरांत आनी सांगाता वचून प्रयोजन ना आमी एक एकलेच सोरोवंक या म्हणून ते चिंतात आनी एक एकलेच ते वेतात. थंयसर शिवाचें आलोचन थंयसर फळदायक जाता आनी एक एकलेच वेता आसतना थंयसर तांकां धर्न कवंकी सलीस जाता. मुगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या खाणये मुखांत्र थंयसर आमकां कळटा कशें ती एकवटीत आसतना शिवूय भियेल्लें पूण केदाळा थंयसर वांटे जाल्ले थंयसर तांकां त्या शिवाची आलोचना कितली खोटी आशिल्ली तांकां धरूंक साध्य जालें. मुगाळ भावना आनी भयणीनो, केदाळा आमी एकवटान आसता केदाळा आमी सांगातपणांत आसता तोळ आमकां कोणेंच कितेंच करूंक साध्य ना. केदाळा आमी क्रिस्ताच्या वाटेन क्रिस्ताच्या मेटांनी सांगातपणांत आमी आसता. देवाचें उतर आमकां हर एक दीस आमी आयकता आनी हो एकवट आमचो सांगातपणाचो एकवट सदांच आसल्यार आमी भावार्थांत घट जाता. जायतीं जाणां आमकां आमच्या भावार्था विशयांत चॅलेंज करूंक बरो, जायतीं जाणां आमकां आमच्या भावार्था विशयांत फोटी सांगूंक बरो, पूण जर म्हजो भावार्थ जेजू थंय घट आसा तवळ कितेंच आमकां बादाक करूंक साध्य ना. आमी एकवटान रावोंक साध्य. तर जेजूनच कशें आमी पळयता जेजून सगळें ताचें जिवितांत एकवट दवरूंक प्रयत्न केल्लें आनी तो एकवट ताणें दवरलो. जेजूच्या मरणा नंतर शीस आमी पळयता विंगड देदेस्पर जावन विंगड आसले पूण मोरी माय थंयसर तांकां सगळ्यांक एकवटान दवरता. आनी जर आमी एकवटान आसा तर कितेंच आमकां भायल्यो सक्त्यो बादाक करूंक शकचे नात. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना प्रत्येक तरान आमकां प्रत्येक तरान भावार्थ आमचो चडय सोम्या म्हणून आमी मागया आमी सदांच एकवटीत आसूंक ताची कृपा आमी मागया. आमेन. C48. काणिक बापा उंड्या वायनाचे भक्ती समर्पिता हे काणिक मोगाचे काणिका संगी भेटता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर पेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रुक्का सांग तुका भेटोची सर्गेच्या देण्यानी भुर्जेनी आमची कृपादे जीवच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रुक्का सांग तुका भेटोची सर्गेच्या देण्यानी भुर्जेनी आमची
देची येवचार जिनी मोगाची म्हज्या भाव बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्प दितात देव बापाक मानतात असले जावं दी मन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या एका पवित्र विचार देवाक सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां बेटोंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सोडवण्याची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवन पोनपर करता. तिरबरवो शांताच्या महिमे वोंदेन्याक अत्रेकता. देखून आता देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे घेता काका जय जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच बरी जवान सतस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavard the so good burger to ya.
जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने दोलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने दोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि उजिविताचो उंडो आणि चडुण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिनवता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पेदूर पावलो आमच्या गोळी बापा आणि सगळे या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परझळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंतो जुजे भाग्यवंतो धर्मदूतो सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या भावार्थांत आमकां एकवटीत दवर सोम्या म्हणून मागोन सोम्यांचे केले मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं ती कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशीक प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्यासो तुमच्या सवय असो. माय मग सगळं जावन एकामेकाक शांती दिव्यांक. क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आकाशाती आकाशाती पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां सदांच एकवटीत दवरता तो.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवनेला बल्ली आमी सर्वांच सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुजे भितरल्यानच म्हाका भलायकी मेळटली. D11. जेवणाचे वेळी तुवे गुंडो मोडलोय तुझ्या त्या मासान तो बदललो कालसिंतो दाकारोस रगजायचे केलोय उपरांत शिसाक येवंक दिलोय ये जेजू मोगाडा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया वागे मोता ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा kurbe sagora dunya padegota. तुमचे दोळे आमी धंप्या. प्रत्येक थरान खालसां दायिल्ल्या जेजूक मी अर्घां दिवया. जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां ह्या बसत ताका आमी अर्घां दिवया. तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमच्या जिवितांत समस्या येता आसतना आमी धिरान भावार्थ दवरून जेजू सांगता आमी रावल्ल्या खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. मोगळा जेजू आमच्या काळजांत तूं आयिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता. जायते जाणां डिवायन वर्ल्ड TV मुखांत यूट्यूब चॅनला मुखांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात तांचेर तुजें बेसांव घाल. प्रत्येक तरान आमी हर एकल्यानी एकवटीत रावोंक तुजी कृपा दी. तुजो आशिर्वाद आमचेर हर एकल्याचेर वचसुम्या म्हणून आमी मागता. प्रार्थूया.
सर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारावरवी आमची काळजां दुस्कायेन बरो आणि आमचे क्रिस्तीचे वेत गट आणि फळादीक जावं. आमचे कान जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो. आपले रुपांतर या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सर पदवीधार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. काळजा तू पेट समोर तिची, नई आदल्या गुलामपणाची बागार कुरपे काकुळतीची आणि संपूर्ण बोगसाण्याची बागार कुरपे काकुळतीची आणि संपूर्ण बोगसाण्याची. सकाळची भेटवणी येशूच्या दैवी कळसा. आजच्या दिवसाची सर मुझी मागणी, कामा आणि कष्ट आमच्या पातकाच्या परीक्षणापासून आणि अल्तरीच्या बोफोवी सक्रामेंतान तुवें तुका कळा नासतना भेटोवच्या सुमे सिरदापासून बेगीन तो अंकार मरीच्या कथावीन कळसा मारिफात आमकां भेटयता. प्रत्येक जावन मागणेच्या अपोस्तलांच्या इराद्यापासून आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून येशूच्या बोफोवीत कळसा, येशूच्या देव कळसा तुजे रासीम दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुमया जेजू तुझ्या भोवदेवी कळसाचे सुसायेन राख आमच्या भोवभाग्यान पाप सेपाक सातू ताका उजवाड गटाय आनी भुसावण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता आनी नमस्कार करता. ओड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळय म्हूण. जशी बरी रात येली तसो बरो दिसती सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंता म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकाच्या परेपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हजे पातकेची काकुळट कर. देवा पवित्रत्म्या देसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या. तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजे पतक्याचे काकुळट कर. म्हाका पतक्या बक्षीन. समयाच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्व्यावर वेगळ पीस जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसो. भगिरंते मरिये देवाची माय, आमो बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमयाचे साकर जसं प्रमाणे म्हजे तेही जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसो. भगिरंते मरिये देवाची माय, आमो बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचे जेसो. भगिरंते मरिये देवाची माय, आमो बापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगियंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर मागिया ये सोम्या उघडून दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान म्हूण शपथ घेतल्या आम्ही चणसल्या त्याच्या कष्टा आणि कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्याक सुसादित सातान सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्याक सुसादित सातान सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्याक सुसादित सातान सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या मुझ्या रडण्या सर्गीचे दैन म्हाका दिलाय तुझे दबेन मुझी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांभाळ आणि सलय आमेन. बवार्ताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातेन ते एक जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्याचे आणि मेल्यांची मनसुबे करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आणि कथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आणि उसारता. तू सस्नीक सत आणि जनवार आणि तुवें ती उगडापी केल्या. तू फटाय नाय वा फटवण पडा नाय या बवार्तान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बुरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बुकसाने आणि हेजे निये उपरांत सस्नीक सुख सरतली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी ककुळदार आणि तुवें तें बसयला ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तुंप्रासड हांव तुजो मोग करता आणि तुझे पसत म्हज्या पेल्याचे हांव मोग करता. कित्याक तू व्हरतो अपरिमीत आणि सर बरो आणि सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आणि ती कांटाळता. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर वस्तुप्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आणि मुखार पाता करिना म्हूण आणि पातचे समेत सुकेतेली म्हूण ती निचेव करता आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जिसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभलो हांव कुवार मरयेतां जल्मलो. पोंस पिलाताकाक ताणें कश्ट असले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आणि ताका नेकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बुकसाने कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोरयेक समर्पण म्हजे राणे आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आणि म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आणि म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगळी माये हांव तुजे जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. हे मोरये पाप करतनातल्या तुज्या गर्भसुंबा मारिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आणि म्हजो आत्मो बगी बोध. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सुसादित सातान सदा सर्वदा आमेन. बरें मन जोडूंक सांसुसे कडे मागणे ये बगे उंचसे जिसूच्या आनी मरयेच्या हातान
तुवें प्राण केलोय मुझे चिन्ये मोरणाचे मोर पडताना ये बघ्यान बापा जिसू कानी मोरी एक संगता काण घेऊन मुझे कुमकेक ये आणि जोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्रातान प्राण करची तुमच्या पवित्रातान जिनियेंत आनी मरणांत ये जिसू सुसे मोरये मुसो आत्मो दिता आमेन. मोकार पुत्रा सोवे आभार हरे आशीर्वाद दिवांकाय बेगीन कुर्सीचे कुरवेन निवारक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.